फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल फेरी बंद आसा। फेरी बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची मोठी गैरसोय जाता। फेरी बंद आशिल्ल्यान 2 किलोमिटराच्या जाग्याचेर 10 ते 12 किलोमीटर फेरो मारचो पडटा। न्हंय येरादारी खात्या कडल्यान दुसरी फेरीची वेवस्था केली ना। 3-4 दीस जातले बंद जाल्यार। पूण तेचेर सरकारीन काय पर्यायी व्यवस्था करूं ना। पळय आतां हेडींतल्यान तूं वयशीत जाल्यार मावत ऑफ द रिवर हाय टायडीक सगळो कचरो बी तेंच्या वाड्याचे कितें फॅनाक घुसपाला आसतलो। तेंचे कितें मातशें मशिनरीक प्रॉब्लम जाला म्हणून ते हांगाल्यान मातशें किरण पाणी येता त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाल्लो आहा तेंकां। सो आतां ते रेडी जाले, आयज कितें येवपाचें आहा म्हणून सांगताले ते। सध्या आमी तेरेखोल केरी ह्या वाठारांत आसात आनी फाटल्या 4 दिसां सावन केरी तेरेखोल ही फेरी सेवा बंद आसा। फेरी बोटींत बिगाड जाल्ल्या कारणान ताची दुरुस्ती करपाक ही फेरी पयलींचो जो किरण पाणी आरांदो धक्को आहा थंय ताची दुरुस्ती चल्ल्या आनी केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत जे लोक वयताले किंवा केरयेच्यान तेरेखोला आनी तेरेखोलाच्यान केरये वयताले त्या लोकांक आतां आरोंदा किरण पाणी रस्त्यांतल्यान रेडी शिरोडा असो प्रवास 2 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्या खातीर 10-12 किलोमीटर पयस वयचें पडटा। फेरी बोट एक आसल्या कारणान ती बंद आसा आनी ती बिगाड जाल्ल्या कारणान पर्याय वेवस्था सरकारान करूंक नासल्या कारणान प्रवाशांक बरेच त्रास जाता। तेरेखोलच्यान केरये येवपी स्कुलाची भुरगीं आसात, हेर मानेस्त आसात, तांकां अडचणी येता किंवा केरयेच्यान तेरेखोला वचपी जे आपले पर्यटक आसा, तेरेखोला फोर्ट आसा त्या फोर्टाचें दर्शन घेवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान पर्यटक येता वता, परंतु तांकां फेरी नासल्या कारणान पयसल्यान प्रवास करचो पडटा। सरकारान हाची दखल घेवन पर्यायी वेवस्था करपाक जाय।